सुरुवातीक काडून लावल्या A36 page 20 A36 आयज लोकांचो दुसरो दीस आनी हे नव्यान भेटयता लेशोमारीचे फौजेची वांगडी मेंबर्स ऑफ द लीजन ऑफ मेरिट तांच्या वावरा खातीर आमी मागया. ह्या वर्सा 100 वर्सां व्हरता वावर सुरू जाल्या आनी आमचे फील भशेन ती बरोबर वता तांचे पासत आमी मागया. तेच बरोबर मागून लायता निवासी मनान इमिली आवाज बरोबर ओमेन दिसा आर्मांडो फेर्नांडीस बरोबर मानुएल जुमेलो बरोबर तशेंच आमी मागता आयज वाडदीस संबंदां भारत लोगो ताचेर देवाची कृपा मागया आनी तांचे सर्वीस ताच्या हातूंतल्यान शासनीक सूट मागया. बाबाचे आणि खुदाचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे फोन तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणांनो स्तोत्रार अशें म्हणटा, जो तुजें घर सवेस्पर देव बारी ना जाल्यार बारक्यांतलो वाड फुकट आनी निर्फोड. जंय देव मोग तोच बरो आनी शेवट लग्नीक कुटुंबीक जिविताचो. लग्न संस्कारांतल्यान भोव बायलेक देव एकामेकाचो मोग म्हणून मोग घेवन आनी मोग दिवंक आपणाय करता. असल्या मोगाचे जिवीत दिवंक तांकां लग्नीक मोगाच्या 4 गुणांची गरज. हो मोग पुराये मनशा धर्माचो फुडली निर्मळ पूर्णतायेन केल्लो टोटल बरो कोऱ्यान विस्वाशीपणाचो फेथफूल आनी फोलोवन फ्रुटफूल लग्नीक जिवितांत तशेंच आमी सगल्यांनी आमचे कुटुंबीक जिवितांत असलेच मोगाचे साक्षीदार जावं त्या मिसान कृपा मागूया. मोगाच्या बाबा भयणीनो आयज आमी आमच्या नेमीत सॅमिनीच्या पदवीच्या तयारेक दुसऱ्या नोमेनांत आसा. आयच्या दुसऱ्या नोमेनाचो विशय कुटुंबांत आसतलो मोगाचो तेगो सोदून काडूंक आमचे श्री राव जेजू. सुरवातीच्या उतरांनी भोव थोडी म्हणून ह्या विशया वयर आमकां मेवल्या. आमच्या कुटुंबांनी होच मोग सदांच उत्पन्न जावं आनी आमची कुटुंबां मोगान भरलेली कुटुंबां ह्या दिसा बेगीन आमकां सगळ्यांक करपा मागूया. पूण जायते फावटी आमी जियेता आसतना कुटुंबांक केन्ना केन्ना वयर सकयल जाता, केन्ना केन्ना एकामेकाक तोंड लागता, केन्ना केन्ना कुटुंबांत झगडीं जातात आनी ह्या वरवीं कुटुंबांत आसतलो मोग देंवता. हे पवित्र रितीन पावती बरी वांटो घेवची तारीख असल्या सगळ्या पात्रांचो आमी उदास करुया आनी देवा आनी एकामेका लागीं भोगसणी मागुया. आनी सगळ्या आमच्या पात्रांची दूर धरून सगळीं बरोबर उरया. हांव पात्रांनी समोर पळयता आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो सांगता नव्याची बाय घातल्या
हांवें जायतीं पातकां केल्यां हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध ह्या बसल्यार भारतीय सदांच म्हणून सगळ्या भुरग्यांक आनी तुमकां म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पराक सोड बदलदार देव आमची कागद करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं सोमया कागद क्रिस्ता कागद सोमया कागद प्रार्थया हे वेळार कितें भाशेन आम्हा सगळ्यांची कुटुंबां जेजूच्या पांयां शांती पावल्या अदीक करून कुटुंबांनी मोग वस्त्यार करून ताची शिमा उरली काकुत्सारा देवा आमी खूब बसून भुरगीं तुजी देखून आयच्या दिसा तुज्या पुताची आवयचो उगडास करतना तिचे विणवणेंत आमची असोगतायेन आमकां बळ दी म्हूण आनी आमच्या खोटेपणांतले आमकां सुटय म्हूण तुजे लागीं आमी विस्वासान मागता आमच्या सगळ्या तुज्या पुताची जो क्रिस्तांव तो बरो दिवं तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणाची येता आनी रासपोट चलयता सासणाच्या सासणान भाग्योंचे पयलींचे वेळे वचो म्हज्या अपुरबायच्या भुरग्यांनो एकामेकाचो मोग करया कित्याक मोग म्हटल्यार देवाक करचो आनी जो कोण मोग करता तो देवाकाय जल्मला आनी देवाक वळखता जो कोण मोग करिना ताका देवाची ओळख मेळूंक ना कित्याक देव म्हटल्यार आपल्या एकल्याच पुता वरवीं आमकां जिवीत मेळचे खातीर देवान ताका संवसारांत धाडलो हातूंत देव आमचो मोग करता म्हूण उपाडपे जालें हांव मोग म्हणटा तो हो आमी देवाचो मोग केला तो न्हय पूण ताणें आमचो मोग केला तो आमची पातकां नाटक करून बोली कसो आपल्या पुताक धाडून मोग धाडलेलो तो म्हज्या प्रितीच्या भुरग्यांनो देवान जर आमचो इतलो मोग केलो आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय देवाक केन्नाच कधीच पळोवंक ना पूण आमी एकामेकाचो मोग केला जाल्यार देव आमचे सगळे जियेता आनी ताचो मोग आमचे सगळे संपूर्णायेक पावता देवाचे उतरे आमचो जबाब जावने सगळेच बरा सगळे म्हज्या आत्म्याक ओळवीक मेळटा सगळीं म्हणुया सगळेच बरा सगळे म्हज्या आत्म्याक ओळवीक मेळटा सगळ्या वेळार सगळेच बराक दिन आसतलो ताची स्तुती सदांच म्हज्या वटाचेर आसतली सगळेच बरा सगळे म्हज्या आत्म्याक ओळवीक मेळटा हें आयकून खालत्यांक दुखतलो सोदोस जागा सगळेच बरा सगळे म्हज्या आत्म्याक म्हजे सांगातली सगळेच बराची कृती घालयात एकाच ताल्यान सगळीं ताचें नांव म्हाका सगळेच बराक हांव आशेन सोदता तो म्हाका जाप दिता आनी सगळे म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवाडटा जबाब सगळेच बरा सगळे म्हज्या आत्म्याक मेळटा ताचे सेवका भोंवती बेडो घालून सगळेच बराचो दूत ताका राखून दवरतलो चापून घेयात आनी पळयात सगळेच बरो कितलो बोवाळ गो ताच्या कोपान आसलो सोदता तो मनीस लागीं जबाब सगळेच बरा सगळे म्हज्या आत्म्याक घराक सोडून So
तुमचे सगळे आसूं लुका परमोडे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान जेजूचो आवय बापूय वर्साच्या वर्सा पास्काचे परबेक जेरुसलेम वेतालो आनी तो 12 वर्सांचो जालो तेन्ना ती परबेक सदांचे भाशेन जेरुसलेम गेली आनी परबेचे दीस सोदल्या उपरांत परतून येताली तेन्ना आवय बापायन कळोन आसतना भुरगो जेजू जेरुसलेम फाटीं रावलो पूण तो वाटेच्या संगात्या बरोबर आसतलो म्हूण समजून ती एका दिसाची वाट सोदून आयली आनी सोयऱ्या दायऱ्या आनी वळखीच्या लोकां मदें ताणी ताका सोदलो तो मेळना जातूच ताका सोदीत सोदीत परतून जेरुसलेम गेली आनी 3 दिसां उपरांत शास्त्र्यां मदें बसून तांचें आयकून आनी तांकां विचार करून आसलो तसो तो तांकां मेळ्ळो ताचें आयकताले तांकां समेस्तांक ताच्या गिन्यानाचें आनी ताच्या स्वभावाचें मोठें अजाप दिसतालें ताका थंय पळोवन ती अजाप जाली आनी ताच्या आवयन ताका म्हळें पुता तुवें आमकां अशें कित्याक म्हूण केलें पळय कोणती हुस्के काडून तुजो बापूय आनी हांव तुका सोदूंक भोंवल्या आनी ताणें तांकां म्हळें तुमी कित्याक म्हूण म्हाका सोदतल्यात तर म्हज्या बापाच्या घरांत हांवें आसूंक जाय म्हूण तुमी नकळो आसल्यात पूण तो उलयलो तें तांकां समजलें ना आनी तांचे बरोबर तो नासरेताक गेलो आनी तांकां घालपा रावलो ताची आवय हे सगळें आपल्या काळजांत सांबाळून दवरताली जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे मोगाच्या भावा भयणीनो कालच्या दिसा आमी बागीवन बाब साहेब जो पाव नुस्त्याची बरो हो सेवा धर्मीक उगडास आमी केला ताची बरो आमी उलयला हो बाब साहेब आमी जाणा जावन आसलो कुटुंबाचो बाब साहेब द पोप ऑफ द फॅमिलीज कुटुंबा पासत जायते ताचें योगदान जायते ताची बरोवपां आनी उलोवपां आमचेशी आसा आनी अशेंच कुटुंबा विशीं एक फामाद कोड ताचो As the family goes, so goes the nation, and so the whole world. जसो कुटुंब वेता तसो देश वेता आनी जसो देश वेता तसो आख्खो संवसार चलता ह्याच संदर्भांत आयच्या दुसऱ्या नोवेलाचो विशय कुटुंबांत आसतलो मोगाचो देवो सोदून काडून आमचेशी राव जेजू आतां हो विशय कानार पडटोच आमच्या सगळ्याच्या मनांत फुडें प्रश्न आसतलो कुटुंबांत आनी मोगाचो देवो सोदून काडून कुटुंबांनी मोग ना काय आसा मोगाच्या भावा भयणीनो पूण जायते फावटी हो मोग आमच्या कुटुंबांत आसा ताचें केन्ना केन्ना दूड केन्ना केन्ना पडलो म्हणटा आनी आयचो विशय ह्याच गोयरुमाचेर आनी ह्याच धुडाचेर फोग मारून आमची कुटुंबां मोगाची करूंक आमकां सगळ्यांक उलो करता आयचो विशय आनी आयची वाचपां बरे दोरे नियाळ करून एक ल्हानशी काणी अ फेबल तुमच्या मुखार हांव दवरतलो आसलें एक चेडूं आसली ताका आवय आनी बापूय एकलेंच चेडूं आशिल्लें आनी घरांत एकलेंच रावतालें तेन्ना हें चेडूं आपणाक खेळूंक कोणाक तरी सोदतालें आनी अशें चेडूं इस्कोलांतल्यान येता तेन्ना डॅडीशी येतालें आनी डॅडी विचारतालें दाडा विल यू प्ले वीथ मी म्हजे लागीं तूं खेळटलोय आनी डॅडी आपलो तो पेपर वाचतालो तो तसोच पेपर वाचून तो म्हणो वच तुजे मामी लागीं खेळ मामी फ्री आसतली आनी तेन्ना हे चेडूं आपल्या आवय लागीं वेतालें आनी आवय लागीं वचून ते आवयक विचारतालें आवय कुजनाक आसतालें आनी आवयक विचारतालें मामा विल यू प्ले वीथ मी मामी म्हजे बरोबर तूं खेळटली आनी तेन्ना ही आवयक देखून आपल्या चेडवा बरोबर खेळूंक वेळ आसूंक ना ती अशीच आपलो वेळ करताली आनी ताका सांगताली गो एंड प्ले वीथ युअर टॉयज तुज्या दुसऱ्या खेळपाच्यो वस्तू आसात ताचे बरोबर तूं खेळ आनी हें चेडूं आपल्याक कोण तरी खेळोंक मेळटलो म्हूण समजून एके भाशेन मोग आशेतालें आनी वाडटा वाडटा हें चेडूं वायट फ्रेंड्सां बरोबर पडलें वायट इश्टां ताका मेळ्ळीं आनी अशें तांचे बरोबर भोंवता आसतना जायत्यो वायट घोडावण्यो हें चेडूं आपल्या जिवितांत अणभवूंक लागलें कितें भाशेन कुडीच्या पातकांत तें पडलें शी बिकेम अ वेरी डिफरंट कायंड ऑफ अ लेडी वस्तुरी जाली आनी अशेंच करून कुडीच्या पातकांत तें पडलें आसतना जायती पातकी वस्तुरी कशी हें चेडूं जिवूंक लागलें
आनी अकस्मात हे चेडूं मेलें. हे चेडूं मेलें तेन्ना हांवें तुमकां सांगलां इट्स अ फेबल. हे चेडूं मेलें तेन्ना स्वर्गार गेलें आनी स्वर्गार असो पेद्रूचो जबाब जेजूक जालो. पेद्रू जेजूशी म्हणूंक लागलो, जेजू कशी गेलो, जेजूशी गेलो आनी म्हणूंक लागलो, आयज स्वर्गार एक व्हडलें पातकीण येवचें आसा. अ ग्रेट सिनर इज गोइंग टू कम टुडे इन हेवन. आनी तेन्ना जेजून ताचे लागीं पेद्रू लागीं आमी जाणा इन द फेबल्स पेद्रू जावन आसा स्वर्गाच्या दाराचो राखणदार, द गेट कीपर ऑफ द हेवन. आनी तेन्ना जेजून विचारलें कोण तें चेडूं काय म्हणून. आनी जेन्ना पेद्रून त्या चेडवाची काणी जेजूक सांगली तेन्ना जेजून पेद्रूक म्हळें, जेन्ना हें चेडूं स्वर्गार येता तेन्ना उक्तीं दारां ताका दवर, उक्त्या हातांनी ताका तिका भितर घे. पूण जेन्ना ह्या चेडवाची आवय बापूय येतात तेन्ना तांकां जबाबदार तर होल्ड देम रिस्पॉन्सिबल. कारण ह्या चेडवाची अशी दोश जावन, अशी परिस्थिती जावन ताची जबाबदारी न्हय, ती जावन आसा जबाबदारी ताच्या आवय बापायची. आवय बापाय देखून हे चेडूं वायट म्हणावण्याक सांपडलें. आवय बापाय ताच्या संगाता मोग, ताच्या संगाता वेळ सावलो जाल्यार बरें चेडूं ते ह्या संवसारांत जातलें नासलें. आयज आमच्या संवसारांत, आमच्या गोंयांत, आमच्या समाजांत, आमच्या नेल्लेच्या गांवांत देखून जायतीं मोगाचीं कुटुंबां आसतलीं. एंड वी मॅरी लव्हिंग फॅमिलीज. पूण आसतलीं थोडीं कुटुंबां जातूंत मोग तितलो दिश्टी पडना. हांव जायते फावटी पवित्र स्नानाची शिकवण दितना आवय बापायक एक प्रश्न करता, तांचे लागीं विचारता हें भुरगें तुमचें आसा तें कोणाचें. आयज जर तर तुमकां प्रश्न केलो जाल्यार तुमचीं भुरगीं आसात जाल्यार तुमचे लागीं जीं भुरगीं आसात तीं कोणाचीं काय म्हूण विचारली जाल्यार थोडीं जाणां म्हणटलीं आमचीं, म्हज्या घरकाराची आनी म्हजी. पूण थोडीं आसतलीं तीं म्हणटलीं, चिंतून म्हणटलीं हीं भुरगीं जावन आसात देवाचीं. आनी अशींच हीं भुरगीं देवाचीं देखून हीं भुरगीं जीं आमच्या हातांनी आसात तीं परतीं देवाशी पावूंक जाय. द चिल्ड्रन दॅट गॉड हॅज क्रिएटेड एज गिव्हर्स, द सेम चिल्ड्रन हॅज टू रीच बॅक टू हेवन. आनी तेच पासून जावन आसा जबाबदारी आवय बापायची बरे तरेन आपल्या भुरग्यांक मोगान वयर काडून. आयची वाचपा देखून आमच्या कुटुंबांत हो मोगाचो सांडलोलो देवो सोदून काडूंक जायत्या आदाराचें आमकां जाता. अशें पयलें वाचप भाग्योन सुवांवाचें पयलीं चिठी. भाग्योन सुवांव ही चीट बरयता जी समुदायाक जंय संपून तुटलेले. एके वाटेन आशिल्लो एक समुदाय जो मोगान जेजूची शिकवण आपणायलेली आनी मोगान जियेतालो. पूण दुसरे फॉल्स प्रॉफिट्स आयलेले. एके भाशेन ह्या गोड समुदाय आशिल्लो तांकां दुस्पट घालतलो. आनी त्याच पासून तो गोड समुदाय आशिल्लो, मोगाचो समुदाय आशिल्लो, तातूंत दुस्पूट पडून एकामेका मदें दुस्मानकाय वाडटा. आनी तेन्ना आपल्या पयले चिटीन भाग्योन सुवांव म्हणटा देव म्हणल्यार मोग. जो कोण मोग करिना तो देवाक वळखना. असोच एक लेजंड आसा. म्हणटात की आमी जाणा 12 आपोस्तां मदें फक्त एकलोच आपोस्त बरें मरण मेलो, भाग्योन सुवांव. ही डायड एट अ रायप ओल्ड एज. दुसऱ्या आपोस्तांक मार्टिनाचें मरण फावो जालें. आनी असोच हो जाणटे पिरायेचो मेलो तेन्ना, ह्या जाणटो जालो तेन्ना ह्या आपोस्ताच्या कोलांतल्यान वयर फक्त 5 उतरां भायर सरतालीं. आनी ही 5 उतरां आयकून लोक आशेतालो. दर आयताराक जेन्ना समुदाय मिसाची पेट तेन्ना एकवट प्रेयर सर्वीस ती कशी समोर एकटवताली तेन्ना भाग्योन सुवांवाकूय काटीर उबारून तांच्या समुदायांत व्हरताले. आनी जेन्ना तो भितर सरतालो तेन्ना आख्खी समुदाय ओगेपण ओगी रावताली. फक्त ताच्या तोंडांतल्यान आयकून ती 5 उतरां आनी बसली ती आशिल्ली. 5 उतरां जावन आशिल्लीं माय चिल्ड्रन लव वन अनदर. म्हज्या भुरग्यांनो एकामेकाचो मोग करा. आनी कोणेंय ताका विचारलें सदांच हो सेम शर्मा दर आयतारा सेम आमकां तुज्या तोंडांतलें आयकूंक मेळटा अशें कित्याक. आनी तेन्ना ताणें घेवन म्हणलें मोगा मेरेन ह्या संवसारांत कांयच ना. मोग जावन आसा सगळें. हाच्या शुभ वर्तमानाक, लोकांचे शुभ वर्तमानाक इरीत भाशेन मारिया आनी सुसेत हांचे मदें तांच्या कुटुंबांत आशिल्लो मोग आमकां दिश्टी पडटा. हाच्या शुभ वर्तमान हांव 4 बाजूनी मांडटलो. हाचें शुभ वर्तमान जायते फावटी आमी आयकलां, जायते फावटी आमच्या कानार सादलां. आमकां 4 वस्तू मेळटात. वी कॅन
summarize it in 4 U's, 4 U's. पयली upbringings. पयले जावन आसा the religious upbringing. धर्मीक वाड. आमी जाणा जेजू देवाचो पूत आशिल्लो. जेजू देवाचो पूत आसून लेगून सायबीण मागीर 2 वर्सां जेजू जेरुसालेम घेवन वेता आनी 12 वर्सांचो जालो तेन्ना ही भाशेन ताका देवाक भेटूंक म्हूण जेरुसालेम वेता. तिणें म्हणूंक जातालें देवाचो भक्त आतां आनी देवाक भिनूंक जाय आशिल्लो. देवानूच ताका म्हाका दिला पूण अशें ना. देवाचो जावनूय सायबीण माय जेजू देवाची वळख दिता. ही भाशेन देवाची वाड ताका दिता. रिलिजियस अपब्रिंगींग. आयज आमच्या कुटुंबांनी आमच्या भुरग्यांक आमी सगळे दिता. देव दिता काय दुसरी वॉयस वो दुसरो यू दुसरें अपब्रिंगींग द सोशल अपब्रिंगींग जावन आसा समाजीक वाड. आमी तुवें वाचना लुकाच्या दुसऱ्या आवेस्वरांत 44th वर्स थंय आसा. 44th वर्सा अशें बरयल्लें आसा की तांकां दिसता जेजू सांडलो तेन्ना आपल्या घरच्या बरोबर आसा. अशें आमकां समजून जावंक जाता. आमच्यांनी समजून घेतला की दे लेफ्ट जीसस टू बी अमांग द सोसायटी. आयज जायते आमच्या कुटुंबांक आमच्या भुरग्यांक बोन आपल्याच मदीं करतात. शेजाऱ्या लागीं थोडी कोणाक गावना. थोडी खेळूंक गेलीं जाल्यार देखून भुरग्यांक दाखयतात. आयज जायते फावटी आमी पळयता भुरग्यांक इस्कॉलांनी घालतात तेन्ना फक्त चेड्यांच्या इस्कॉलान चेडवांच्या इस्कॉलान. हे भाशेन द सोशल अपब्रिंगींग समाजीक वाड मिक्स जावन तितली बरी जाय. आयज आमी आमच्या हातांत आशिल्ल्या भुरग्यांक समाजीक वाड जावन त्या वरवीं मोगाचो दिवो सोडून काडून तांकां कोण बरी आदार दिवंक जाय. तिसरो यू तिसरी अपब्रिंगींग आमच्यांनी म्हणूंक जाता इज इंटलेक्चुअल अपब्रिंगींग. लुकाच्या दुसऱ्या आवेस्वरांत 40 आनी 26 मोडी चॅप्टर 2 वर्स 46 थंयसर आमकां मेळटा की जेजू त्या झाडाच्या मराक बसलो आनी तांकां प्रश्न कोत्तालो आनी तांच्या प्रश्नाक जबाब दितालो. आयज घोडे म्हज्या ह्या युवा बरोबर ह्या युवा संबंदीत द इंटलेक्चुअल अपब्रिंगींग चड सांगची गरज ना. आयज आमी आमच्या भुरग्यांक गिन्यानाचे जायते दिता. कितल्याशाच ट्युशनांनी कितल्याशाच इस्कॉलांनी बरें तें शिकोवन आमी दिता. दिवूंक गरजेचें दीत रावप. त्या वरवीं आमची भुरगीं समाजांत आनी संवसारांत व्हडलीं मनशां जावंक पावलीं. आनी चड शेवटी चवथो यू द 4 यूज जावन आसा फॅमिली अपब्रिंगींग कुटुंब वाड. आमी थंयसर पळयलां कोण बरी जेजू जेन्ना सायबीण मायक भेटता तेन्ना तांकां गांतो रावता. सायबीण मायक जेजूच्या जिवितांतल्यानूच तो कुटुंबाची तत्वां शिकता. सायबीण मायक थंयसर येता तिका म्हणटा बापा तुजो बापूय आनी हांव आपल्याक ती पयलो घालिना. टू बी रिस्पेक्टेड टू द पेरंट्स. जेजू आपल्याच आवय बापूय कडल्यान शिकलो. आयज आमच्या भुरग्यांक आमची कुटुंबीक तत्वां कितली आमी शिकयता काय आमकांच त्या 4 युवा बरोबर पयले सुवातेर धर्मीक वाड रिलिजियस अपब्रिंगींग. दुसरे सुवातेर समाजीक वाड द सोशल अपब्रिंगींग. तिसरे सुवातेर द इंटलेक्चुअल अपब्रिंगींग गिन्यानीक वाड. आनी चवथे सुवातेर द कुटुंबीक द फॅमिली अपब्रिंगींग कुटुंबीक वाड कोण बरी आमी दिता काय. बाब साहेबान पळय एक फावटी कोणाक विचारलें तो गार्डनार आसलो तेन्ना पळय कोण एकलो ताचे लागीं कुमसाराक आयलोलो पळय एकदां. आनी तेन्ना कुमसार जालो पळय ताणें पळय ताका विचारलें हाव मच टायम डू यू वेस्ट वीथ युअर चिल्ड्रन. कितलो वेळ तूं तुज्या भुरग्यां सांग आतां वेस्ट करता काय म्हण कितलो खेळटा काय म्हण. आनी तेन्ना त्या दादल्यान पळय ताका म्हणलें म्हाका म्हज्या भुरग्यां सांग आतां खेळो टायम ना. मोगाच्या भावा भयणीनो इश्टानो आमकां कोणी दिसत आमच्या भुरग्यां बरोबर आमी खेळटात तेन्ना वी वेस्ट आर टायम. वी डोंट वेस्ट आर टायम वी इन्वेस्ट आर टायम. आनी त्याच पासत सायकोलॉजी सांगता की पयलीं 5 वर्सां भुरग्याची भोव गरजेची. पयलीं 5 वर्सां तूं भुरग्याक बरी दाखय नाजाल्यार भुरगो व्हड जातूच तुका बरी दाखयतलो. दे से वेन युअर चायल्ड इज यंग टॉक टू देम अबाउट गॉड. वेन दे आर ओल्ड टॉक टू गॉड अबाउट देम. जेन्ना भुरगो तुजो ल्हान आसता तेन्ना देवाची खबर ताका सांग. आनी जेन्ना तुजो भुरगो व्हडलो जाता तेन्ना देवाक ताची खबर सांग. आयच्या दिसाक आयच्या ह्या विशयांतल्यान आनी आयच्या ह्या वाचपांतल्यान आमच्या जिविताक आमी कितें घेवया त्याच मोग ह्या उतरांतल्यान आमच्या जिविताक आमकां सगल्यांक भुरग्यांक अशें तरणाट्यांक वाडलेल्यांक आवय बापायक जाणट्यांक तशें नेण्ट्यांक सगल्यांक कितें ना कितें संदेश आसा. पयले सुवातेर हें
माय आनी पाय हो संदेश भुरग्यांक आनी तरणाट्यांक our friends will never be with us at our most important time, but our family will always be with us. आमची इश्टां आसात ती जेन्ना आमचे लागीं आसा तेन्नाच आमचे लागीं गोट आसतली थोडी इश्टां जी बरी गोट द बेस्ट फ्रेंड्स जी आमच्या बऱ्यान तशा वायटान आमच्या संगाता आसतली पूण आमची कुटुंबां सदांच आमच्या संगातार गोट आसतली भुरग्यांनो आनी तरणाट्यांनो आनी ह्या कोविडा टायमार आमी पळयलां कोण बरी कोवीड जाला म्हूण आयकलें तेन्ना इश्ट मित्रां सगळीं पयस रावली आपलो कुटूंब त्रासान पडत फक्त आमचो कुटूंब आमच्या संगाता आशिल्लो माय आनी पाय जावन आसा तेवे आमच्या कुटुंबांतले दुसरो अक्षर दुसरो ओ जावन आसा संदेश आवय बापाय ओळख देवाची आनी संवसाराची आयज आमच्या भुरग्यांक आमी सगळें दिता गिन्यानाक फावो दिता आयज प्रश्न करूंक परस आमच्या भुरग्यांक आमी देव दिता काय वा आमच्या भुरग्यांक आमी कुटुंबीक तत्वां शिकयता काय तुमीच बरी जाणा तुमीच बरे तरेन समजूंक जाणा तुमच्या भुरग्यांक कितें बरें आनी कितें वायट हाचो विशय तुमकां दर एकल्याक प्रश्न कितलें बरें आसा कितलें तांच्या जिविताक फायद्याक पडटलें तें तुमी तुमच्या भुरग्यांक दितात आनी तिसरे सुवातेर जी हम म्हणटलो गांव देज एफ्रिकन प्रॉब्लम अशें म्हणटा की इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चायल्ड आयज तुमी सगळीं दिल्लीची भाव भयणां हांगा हाजीर आसात तुमची दोन एकल्याची जबाबदारी जावन आसा तुमच्या गांवच्या भुरग्यांक बरी वाड दिवंक म्हज्या जिवितांत एक वायट अनुभव हांवें घेतलो जेन्ना हांव ल्हान आशिल्लो तेन्ना आमच्या बसीक इस्कॉलाच्या बसीक हांव रावतालो आनी बसीक रावलो आसतना एका दिसा एक तरणाटो एक वाटलो मनीस थंय म्हाका भेटलो आनी भेटलो तेन्ना म्हाका एक गाडी शिकयली अ बॅड वर्ड म्हाका कितें तें खबर आसूंक ना ही गाडी हांव ताचे कडल्यान ताच्या तोंडांतल्यान शिकलो इस्कॉलाक गेलो आनी थंयसर बेश्टी मारीत रावलो टिचरीन तितलें कान दिवंक ना थंयसर दुसऱ्या भुरग्यांक मारीत रावलो आनी जेन्ना हांव घराक आयलो तेन्ना हेच उतर म्हज्या मामीक लागून म्हणलें आनी मामीक म्हणलें तेन्ना म्हजें जायते तापता म्हणलें हेजे भाशेन कोण बरी दोन एक मनीस गांवचो एका भुरग्याची वाड जावन कितलो गरजेचो तें आमकां ह्या ल्हानशे घडणेंतल्यान दाखोवन दिता जें कितें ल्हानाक तुमी शिकयतात ती सदांच गोट मनाक सांबाळून उरतात अशे दिसा हे तिनूय संदेश पयले सुवातेर भुरग्यांक आनी तरणाट्यांक माय आनी पाय रेस्पेद माध्यम शिकात कारण ती तुमच्या वायटाक आनी बऱ्याक सुवातेर ओळख देवाची आनी संवसाराची आवय बापाय संदेश मोबायल तुमच्या भुरग्यांक दियात आनी तिसरे सुवातेर जी आख्या गांवांत जबाबदारी आसा भुरग्याची बरी सांबाळ जावं तो जेजू जो सदांच आपल्या आवय बापायक धाकटो रावलो तांच्या बरोबर कुटुंबीक तत्वां शिकलो तो ह्या तराक उण्यांत आनी सोऱ्यांत हाजीर जातलो आमच्या सगळ्यांच्या कुटुंबांनी लिपलेलो आशिल्लो मोगाचो देवो सोदून काडून आमची रावून ताचेच लागीं आमी ताचीच कृपा आमकां सगळ्यांक मागुया ह्या वेळार आमी सगळीं बरी कुटुंबां आमी म्हणटली जाल्यार देवाच्या कृपेची आमकां गरज त्या वेळार थोडी आमची मागणी जेजूच्या पांयाशी दवरून ताचीच कृपा आमकां सगळ्यांक मागूया तुमी मोसो तालो आयकतली आनी असो एकूच सीन जातलो आनी एकूच कवली आमच्या भोवी सभेच्या फुडारांनी लोगनीक जिविताक तयार जातल्या जोडप्यांक जेजू बऱ्या कौलाची बलोक दिताना जेजू आनी पवित्र सभे मदें आसलोले सोयरीगतीचो आनी एकचाराचो अनुभव दिवंक आनी ह्या अनुभवान गिरेसां शिकूंक आनी दुबावाच्या पातकांत फुटून पडलोल्या गोराब्याक एकूच न्हीज हिंडाची आनी गोवल्याची शिकवण दिवंक तांकां बापाचो आदार मागुया जेजू म्हणटा म्हजी उतरां तुमचे सोवे रावती
जाल्यार तुमकां जाय तें मागात आनी तुमकां तें घडटलें. आमच्या क्रिस्ती कुटुंबांनी देवाच्या उतराक वयलो जागो दिवन आपलें जिवीत देवाच्या उतरा प्रमाणें जिवन आनी मागण्यांतल्यान देवाताय गोड संबोन सांबाळून देवाचो सुभाव आशिर्वाद आनी देणी मेलून घेवन देवाचो आदार मागुया. सोयमाचे शिकवणे प्रमाणें तांच्यो चुकी दाखोवंक आनी तांकां बूद दिवन बरे देखीन वयर काडा. सगल्या क्रिस्ती आवय बापायनी आपल्या भुरग्यांक सोम्याचे शिकवणे प्रमाणें वयर काडटना तांकां बरे भलायकेन सांबाळून आनी वेला प्रमाणें आपल्या भुरग्यांक भार घेवन देखीन वयर काडून बापाचो आदार मागुया. आत्म्याची फळां ही मोग, खुशालकाय, शांती, सोंसणीकाय, मोयपास, बरेपण, खात्री, दुलोबाय आनी आपदोमावणी. हालींच लोक जालोल्यांनी आनी लग्नाची तयारी करतल्यांनी नाजारेताच्या खोऱ्याब्या परी आपलें लग्नीक जिवीत जिवन आनी जेजूक आपलो माज करून जिविताचे यात्रेक आत्म्याची फळां घेवन दुसऱ्यांक देवीक जिविताची देख आनी नमुणे जावन बापाचो आदार मागुया. जेजू मोगाळा तुवें एका कुटुंबान जल्माक आयला आनी पवित्र कुटुंब तुवें तशें केलें. आमकांय आमची कुटुंबां पवित्र करून सारे ती उमेद आसा. थोडी मागणी तुज्या प्राशान दवरल्या की तुजी खुशी जाल्यार ती आमकां फावो. तुजो जियेता आनी रासभर चलयताय सासणाच्या सासना. बिटोवणे वेल्यार काडून गावया. C30 पेज 41. C30. देवा आमच्या सुरगीच्या बाबा मुनीस जाल्ल्या ताच्या एकल्याच पुताक आंकवार मायेन जोडून घेताना तिचेर आंकवार पोट उबाडूंक ना पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणे घेतिल्ल्या मनशा सोयबा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निबारून तो पवित्र करूं आनी अशी आमची विडोवणी तुका मानता तसली सांग क्रिस्ता आमच्या सुया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे समय आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक उपासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारान सासणाच्या देवा सोर कार्य आनी सोर न्याय आमी तुका दिवपासून फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो भोवमान फावा सरेनिकी आंकवारी मारी आमी नोमान करतना एका तऱ्यान आमी तुका वाखाणटा तुका पंडितांक तुजी किर्ती परगडटा. आपल्या आंकवारपणाची व्हडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पिताची त्या वयसा आनी सासणीक प्रकाश तेणे संवसाराक मागयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सुमी ताचे उदेशी देव
आनी सर्गीचो सगळो दरबार तुजी तोड मोहिमा वाकांटा तांचे सांगाती आमचे ताणे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बाबा कोरोसो पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोड तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुन्याची क्रिस्ताची खूब आनी रगत आपलेच कुशीन गोश्ट मोरो सुसुगीच्या आनी ताणें उडो घेतलो. तुका देवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांत गेलो आनी म्हणे हो तुमी सोमेच घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासो समोर पोवची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल सांगलें तुका नव्या दिनपासून ती आपल्या शिसांत गेली आनी म्हणे तुमी समेच घेयात आनी आदले पियात ही म्हज्या रगताची काच नव्या आनी सासवीत कराराचे रगत पातकाचे बॉक्सांनी मेळच्या तुमचे पासत आनी समेच मनशा पासत ते वागत हें म्हज्या अभ्यासाक. जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो ओडो आनी ही सोडवणीची काल सुखां समोर घेता. तुजे मुखार येवन आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतो नामा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा वाक्यचे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यान बाबा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बाबा आनी सगळे यादकी बरोबर तिका प्रिती मोगान मारय. पुनर्जीवनपणाचो बरो सदर मेल्यार ते आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तान तुजें पोर सोडीत तुका मोड पर्यंत कर. हांव समेस्तांची दया करून आमी मागता. तुजे भशेनचो आशिर्वाद रिजन ऑफ मॅरी येसुच्या वांगड्याचेर घालून मागता. आयज वाडदीस समारंभ केल्यार शिकून आपलो लग्नाचो दीस मेळटा तांच्या सगळ्यांचेर तुजो आशिर्वाद घालून मागता. भाग्यवन दंड आनी सरकार तुका मानवनाच्या सगळ्या भक्तां बरोबर आत्मारवारी बरोबर तुमचे रेमेर सगळीं बरोबर आनी सासणाच्या सुखांत आमकां वाडोवंक तांच्या संगात तुजी महिमा दाखोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या मुखार. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बाबा सर्वोदोन आनी वैभव सासणाच्या सासणात. When your children are young, talk to them about God. When they are old, talk to God about them. आमची भुरगीं ल्हान आसतात तेन्ना तांकां देवाची खबर सांगू आनी ती मागीर व्हडली जातच तरणाटी जातच देवाक तांची खबर सांगू आमकां सगळ्यांक आमच्या कुटुंबान आशिल्लो मोगाचो दिवस सोदून काडून जेजून शिकयल्या मागण्यांतल्यान आमकां कृपा मागुया. आमच्या बाबा तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जाता. आमचो दिसपट्टो गिरायक सदांच सांगे आनी आमची सुदारणां कशी आमची प्रार्थना आनी आमकां
सर्वेस्परा सूर महिन्यांतली आमकां दिवप दया करून ह्या जिवितांत सोबस्काय आमकां सोडगीच्या सुखार आनी आमच्या सोडूनणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी परमाशान उलयता तर आमकां तुजी उदार काकृती सोर पातकांतली सुडोय आनी सोर आकांतांतली वाटय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरगतांमुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट कर आनी तुजे खुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जोची येताय आनी राजपूत चलयताय सासनाच्या सासनात सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसून एकामेकाक शांती दिया ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा हो जेजू जो आपल्या आवय बापायक सदांच खातलो आनी आपलो कुटूंब पवित्र कुटूंब करून पावलो आयज आमच्या काळजांत येवन आमच्याय कुटुंबात लिपलेलो आशिल्लो मोगाचो देव सोदून काडून कृपा दिवंक सोदता नितळ काळजांत आनी निर्मळ मनान ताका शेवतात ती सोबडी आमी सुदार प्लीज प्रसन्न केल्यार गायन गावया D6 पेज 49 D6
Sofia. प्रार्थया कोणवाड्या बापा भाग्यवंत आत्माक मारेक आमी आज मान दिता तुवें आमकां स्वर्गीच्या जेवणाक दादोशी केले देखून आमी संतोषपरीत जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता तीच अंकवार मायेची केक घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोडवणदाराची भोगतीपणीत चाकरी करून आमच्या कुटुंबांनी लिपलेलो आशिल्लो भोगाचो देव सोदून काडून आमकां करपा दी हें आमी मागता तुज्या पुताक जेजूचे नांवी Baba Radio, Charlie Gondis, Father Sanford Rodriguez, Andoli Bautala Patkar, आणि आमकां देवाच्या उतराची मोडणी करून ह्या दोनूय दीस आमकां इनोवेला करून आदार दिलो आयज करीत भशेन फामिलीचे नाते आनी कशे भशेन ही फामील मोगाचेर बुनयादीर दवरलेली आसा ती ताणें स्पश्ट करून आमकां सांगलें फादर तुवें वेळ दिल्या खातीर आनी आमचे दोनूय मिसां भेटयल्या खातीर आमी तुका देव आसता मागीर ताचे पासत ताच्या वावरा पासत आनी देवाची कृपा म्हाका ही संदी दिल्या पासत आतां लागत हांव देव बरें करूं सर्वेस्वर तुमचे सगळे आसूं आनी सर पळयल्यार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालून वचून यात क्रिस्ताची शांती तुमचें कुटुंब मोगाच्या तेव्यान बोललेले करून क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा Dion Laura, T48, page 224. T48. Amin tuji,
Salve Kaya Kavya, T38, page 219. T38.
Remessai Miriamce pastor melodico. Ratuja, sorves por amcia vapa, amituși burghi amcia patca ce boxore marca, amcia cormiarit camanul amca tacna de gum, ușata amcia soria cea voi ce vinorin, amca sorbor meru, amcia soria ducea puta Jesu Hrista vorbi, tocoro Dio duce sove povitrat pe ce conancieta, aderați morțului ca sasna cea sasna. Amin. Devațoare la sus odată la cetai. Amin. Bosila.